बोनाव्हेंतूर दे पिएत्रो. जोरूय अजून वाचूंक नाय तर बेगीन घे आनी वाच. आल्फ्रेड रोज पब्लिकेशन नंबर 9 फ्रॉम गोवा विथ लव. एक आख्खीच सस्पेन्स रोमांस बरयणार गोंयकारां मदलो एकलोच सस्पेन्स बरोवपी बोनाव्हेंतूर दे पिएत्रो. मोल ₹5. मेळटा बोंबय तशेंच गोंयां. आल्फ्रेड रोजाच्या कांतारांचो जेलो नंबर 6 ह्या ताच्या पुस्तकाच्या फाटल्या कव्हरार छापलेल्या जायराती वरवीं बोनाव्हेंतुराची कादंबरी जाहीर जाली. ही जावन आसली बोनाव्हेंतुराची 5वी कादंबरी, जी 1975 वर्सांत उजवाडाक आयलोली. सगल्यो मेळून बोनाव्हेंतूर दे पिएत्रोन 18 पुस्तकां बरयलीं. तातूंतल्यो 12 कादंबऱ्यो, एक कोता जेलो, एक गोंयच्या संगीतकाराचेर केलोलो सोदवावर, एक इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकारलोल्यो भुरग्यांच्यो काणयो आनी एक इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत बरोवपावळ केलोलें पुस्तक. त्या भायर बोनाव्हेंतूर दे पिएत्रोन तियात्र, कांतारां, लेख, कविता, पत्रकारिता आनी साबार तरेचे कोंकणी साहित्याचे प्रकार हाताळले. ताची सांखोळ ही कादंबरी इंग्लीश भाशेन अणकारून उजवाडाक आयली. विली गॉयसान हांचो इंग्लिशींत अणकार केल्लो. ताचो शेवटाचो साहित्यीक वावर जावन आसलो वाटलेच्या आवाजान म्हजी जिवीत कथा ह्या नांवान उजवाड आयलोली ताची आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी. ताचो जल्म आनी भुरगेपण. बोनाव्हेंतूर पेद्रू फेर्नांडीस, जाचें पेन नेम बोनाव्हेंतूर दे पिएत्रो, हाचो जल्म आंजुना गांवांत जुलयाचे 14 तारखेर 1939 वर्सा जालो. ल्हानूच आसतना ताचो पाय अंतरलो आनी ताणें आनी ताच्या कुटुंबान खूब गरीबसाण अणभवली. ताचे आवय लागीं ताका इस्कोलाक धाडूंक घडलें ना आनी ताका हांगेर तांगेर काम करूंक दवरलो. असो तो एका भाटकारागेर कामाक आसतना त्या भाटकाराक इंग्लीश पत्रां येतालीं तीं चोरयां वाचूंक शिकोंक लागलो. अशें करून तो हळू हळू वाचूंक शिकलो. ल्हानपणीच ताचे तरेकवार गूण दिसून येताले. तो इगोर्जेंत गायनां गायतालो, तियात्रांनी कांतारां घडोवन म्हणटालो, एक्टिंगूय करतालो, पूण गरीबकायेन बरोच काळ ताची फाट सोडूंक ना. उपरांत पासून तो बरयणार म्हूण स्थापीत जाल्या उपरांत पासून ताणें गरीबसाणे विणें जिवीत सारूंक ना. तो सदांच अशें म्हणटालो की सरस्वती देवी आपल्या घरांत आयली आनी रावली, पूण लक्ष्मी देवीन मात्र आपल्या दारांत पांय दवरलो ना. आपलीं पुस्तकां छापून हाडूंक ताणें खूब कश्ट भोगले. जायत्या जाणांनी ताचो फायदो घेतलो, ताका रिणांनी बुडयलो, पूण ताणें कोंकणी साहित्याचो मोग केन्नाच सोडूंक ना. पुस्तकां आनी कादंबऱ्यो ताच्यो. बोनाव्हेंतूर दे पिएत्रोचें पयलें पुस्तक, ताची पयली कादंबरी जावन आसली सोयतानांचो गूट, 1958 वर्सा उजवाडाक आयिल्ली. तेन्ना फामाद कांतोरिस्त आनी रेडिओ प्रिझेंटर सर्गेस्त आलेन कॉश्त हांणी ऊ हेराल्द पत्रार अशें बरयलें. बोनाव्हेंतूर आंजुना, तेन्ना तो हें नांव वापरतालो, हाणें एक नॉवलांची तशी घोडामोडणीची रोमांस बरयल्या जी आमच्या वाचप्यांक खूब आवडली. बरोवप ताचें साफ आनी लोकांचें मन ओडपाचें. समजोता ही म्हूण ताची पयलीच रोमांस, जी ह्या पत्रार परगटल्या. पयली कादंबरी उजवाडाक येवन 14 वर्सांनी म्हणल्यार 1972 वर्सांत ताच्यो फुडल्यो 2 कादंबऱ्यो, एक काळ्या विस्तिदाची चोळी आनी क्लारा उजवाडाक आयल्यो. मुंबयचो आदलो मेयर तसोच गोवा टायम्स आनी गोवन ट्रिब्यून पत्रांचो संपादक सर्गेस्त डॉक्टर सायमन सी फेर्नांडीसान काळ्या विस्तिदाची चोली हे कादंबरी विशीं अशें बरयलें. एक पावट वाचूंक सुरू करतोच हातांतली सोकलां दवरूंक जायना तसली ही कादंबरी. ताणें बरयल्ल्या क्लारा कादंबरी विशीं आल्फ्रेड रोजान अशें म्हणलें,
जेम्स हेडली चेस हो एक व्हड इंग्लिशीन सस्पेन्स कादंबऱ्यो बरोवपी. आख्खो संवसारभर वाचपी ताच्यो कादंबऱ्यो वाचतात. आयज बोनावेंतूर दी पिएत्रोक हांव सोबेमाजार गोंयचो जेम्स हेडली चेस म्हूण पाचारतां. क्लारा कादंबरी इतली फामाद जाली की ती मुंबयंत रावतल्या साबार गोंयकारांनी वाचली. मुंबय विक्रोली वाठारांत रावतल्या गोंयकारांनी ताच्या एका व्हडल्या दोबाच्या वेळार बोनावेंतुराक खास आमंत्रण दिवन व्हेलो आनी ताचो थंय सत्कार केलो. 3 वर्सांनी म्हज्या पांयचो फोंड आनी फ्रॉम गोवा वीथ लव ह्यो बोनावेंतूर दी पिएत्रोच्यो 2 कादंबऱ्यो उजवाडाक आयल्यो. म्हज्या पांयचो फोंड हे कादंबरीक बोनावेंतूर दी पिएत्रोक 1975 वर्सांतलें काला अकादेमीचें पयलें इनाम फावो जालें. उपरांत 1976 वर्सांत ताणें 13 नंबराची कोठरी ह्या नांवान एक कोता जेलो उजवाडायलो. हेंवूय ताचें पुस्तक मुंबय तशेंच गोंयांत बरेंच गाजलें. कोंकणी मोगी सर्गेस्त कायतान मार्सेल हाणें अशें म्हणलें, दी पिएत्रोचे लिखणेंतल्यान भायर सरली आनीक एक कोंकणी दौलत. ह्याच वर्सांत बोनावेंतुराची ल्हान कादंबरी मोग वो पातोक ही उजवाडाक आयली आनी हिवूय रोखडीच खोपोन ती जायत्या वाचप्यांनी वाचली. 1977 वर्सांत जेन्ना बोनावेंतूर दी पिएत्रोची फुडली कादंबरी एक भेट मंगळूरच्या शाराक उजवाडाक आयली तेन्ना आल्फ्रेड रोजान आपल्या कांतारांचो जेलो नंबर 7 ह्या पुस्तकान हे तरेन जाहीर केली. ह्या कादंबरीची काणी मंगळूरच्या शारांत घडटा, पूण ही कादंबरी बरयल्या तेन्ना तो त्या आदीं बोनावेंतूर बाबान मंगळूर शारांत केन्नाच पांय दवरूंक ना. आख्खें मंगळूरचें शार ताणें आपल्या कल्पनेंतल्यान घडलां. 1977 बोनावेंतूर दी पिएत्रोची आनी एक म्हाका जिवंक जाय ह्या नांवाची कादंबरी उजवाडाक आयली. हे कादंबरी विशीं म्हाका अदीक म्हायती मेळ्ळो ना, पूण त्या काळार हांव सुमार 14-15 वर्सांचो तरणाटो आसतलों. त्या काळार रेजिनाल्दाच्यो तश्योच बोनावेंतुराच्यो कादंबऱ्यो आनी हेरांचीं पुस्तकां येतालीं तेन्ना आमचे वडील ताचेर भासाभास करताले. जशे परी आयज आमी एक नवें चलचित्र येतच करता तशें. म्हाका तेन्नाचो उगडास आसा की म्हज्या बापायन आनी हेरांनी म्हाका जिवंक जाय हे कादंबरी वाचलोली तांणी आनी तांकां ती खुबूच आवडलेली अशें तांच्या उलोवण्यांतलेर कळोन येतालें. उपरांतची ताची कादंबरी 1986 वर्सांत भायर सरली आनी ती जावन आसली जिमी. ही कादंबरी बरीच गाजली. गोंय सुटकेच्या आदल्या काळार गोंयकार गोंयांत आनी मुंबयंत कसो जियेतालो ताचें जिवें चित्र बोनावेंतूर बाबान वाचप्यांच्या दोळ्या मुखार हाडलें. कांय काळा उपरांत बोनावेंतूर बाबाक दिसलें जिमी हे कादंबरींत आपल्या लागच्यान एक चूक घडली म्हूण आनी 2019 वर्सा उजवाडाक आयलोले वाटलेच्या आवाजान ही आपली जिवीत कथेन ताणें अशें बरोवन माफी मागली. एक चोत्राय, हे कादंबरीचे बरपावळीन आमच्या पयल्या तियात्र माचयेर हाडलोल्यांचो ओकमान केला. म्हणजे तांकां ते अजाण वो अनक्षरी आसले म्हूण बरयलां. हें अशें बरोवपाचें कारण म्हणल्यार आमच्या भुरग्यापणार पयलेच तियात्र माचयेर हाडलोलो वो हाडलेले तांचे बाबतीन कितेंच बरयलेलें वाचूंक मेळ्ळो ना. दुसरे वटेन आमच्या गांवांत तशें गोंयांतल्या दुसऱ्याय जायत्या गांवांनी जायते तियात्र हो खेळ तियात्र बरोवपी दिग्दर्शपी म्हूण मिरयतात. तर त्या आदल्या तियात्र रचप्यांक हांव तेच तागडेन जोगतालों. तांणी म्हाका माफ करचो म्हूण हांव खालतेकायेन मागतां. 1990 वर्सांत उजवाडाक आयलोली बोनावेंतुराची तिच्या मरणा उपरांत
ही कादंबरी हांवें वाचली आनी ती हातांतली खाला दवरूंक म्हाका कठीण जावंक लागलें. ताणें वाचप्यांक आख्खो अंजूंचो गांव भोंवोन दाखयलो आनी तेच परी कांय अमेरिकन वाठारांत वाचप्यांक व्हेले आनी गोंयकारांक आनी परदेशांक दोळ्या मुखार हाडले. तिच्या मरणा उपरांत ही बोनाव्हेंतूर दे पियेत्रोची कादंबरी गोंय युनिव्हर्सिटीच्या कोंकणी विभागान कोंकणी शिकप्यांक उपकाराक हाडूंक विंचून काडली आनी हीच कादंबरी कोंकणी जाणकार फादर प्रताप नायक एसचे हाच्या आदारान कन्नड लिपीन लिप्यांतर करून उजवाडाक हाडली. हे परी बोनाव्हेंतूर बाबाचें रोमी लिपींतलें कोंकणी साहित्य कन्नड लिपींत वाचतल्यांक पावलें आनी जायत्या जाणांनी तें वाचलें. 10 वर्सां उपरांत म्हणल्यार 2000 वर्सांत बोनाव्हेंतूर दे पियेत्रोचें नाजारेतकार ही धर्मीक कादंबरी उजवाडाक आयली. जेजूच्या कोश्ट दोगदांचेर आटापलेली काल्पनीक कथा हो सब टायटल ताणें कव्हराचेर छापलो. जोरी पासून बोनाव्हेंतूर बाबान ह्या पुस्तकाक आसलो सब टायटल दिला पासून जाल्यार ह्या पुस्तकाचो पयलो भाग सुरू जावच्या पयलीं सुमार 44 पानां आपल्याच्या आनी हेर जाणांच्या कोश्टांनी जेजू तांकां कसो मेळ्ळा आनी तांकां कशे तरेन समाधान मेळ्ळां त्या विशीं बरयलां. त्या फुडें सुमार 60 पानां जो जाता पुस्तकाचो पयलो भाग हातूंत बोनाव्हेंतूर बाबान जेजूच्या कोश्ट दोगदांचेर आटापून काल्पनीक कथा सांगल्या. त्या फुडलीं सुमार 50 पानां बोनाव्हेंतूर बाबान जेजूच्या पवित्र चादोराचेर द श्राउड ऑफ ट्युरीन हाचे विशीं बरो सोद वावर करून आनी बारीकसाणीन म्हायती दिवन बरयलां. त्या भायर जेजू बाबतीन आनी जायत्यो सत्य कथा फॅक्ट्स म्हणटा आमी ताणें दिल्यात. हें आख्खें पुस्तक एक मन उजवाडप सारकें आसा. ह्या पुस्तकांत ताणें आपले फुडले कादंबरीची वाट पळोवन रावत वाचूंक अशें आपल्या जान्या सॅली हे कादंबरी विशीं म्हायती दिलोली. पूण ताचें फुडलें पुस्तक भायर सरलें तें जावन आसलें संगीत दौलत गोंयकारांची. हें पुस्तक जें गोंयच्या सोरोन गेलोल्या आनी जिवे आसलोल्या संगीतकारांचेर सोद वावर करून बरयलेलें आसा. तें 2004 वर्सांत भायर सरलें. ह्या पुस्तकाच्या फाटल्या कव्हरार बरोवप्या विशीं अशें बरयलेलें मेळटा. बोनाव्हेंतूर दे पियेत्रो सारक्या नांवान बोनाव्हेंतूर पिटर अंजुना गांवांत जल्मलो. सुरवातेक मुंबय ताणें चाकरे शिवाय पार्ट टायम कशें संगीत गाजयलें. उपरांत संगिताचेर विसर घातली आनी साहित्याच्या रुपान कोंकणी मायभाशेक वेंगयली. तियात्रूय बरयले आनी माचयेर हाडले पूण शेकी परत संगिता विशीं वळोन आयलो. संगीत आनी संगीतकारांच्या मोगान पेटलेल्या मनांत गोंयच्या दर लौकीक पोरण्या तशें नव्या संगीतकारांची याद उमर करूंक हें पुस्तक ताणें भरपूर भार घेवन बरयलां आनी उजवाडायलां. ह्या पुस्तकांत 5 भाग आसा. तातूंतलो पयलो भाग ताणें क्रिस पेरीच्या उमर उगडासाक भेटयला. ह्या भागांत मायल्स पेरी, क्रिस पेरीचो पूत, दोतोर फ्रांसिस्को कुलास, तोमाजी कार्दोज, एंड्रू ग्रेनो विएगस असल्या पेजाद व्यक्तींची क्रिस पेरीचेर लेख बरयलेले छापल्यात. आनी त्या भायर आपणें क्रिस पेरी वयर बरयलोलो लेख आनी ताची गाजलोलीं कांतारांय ह्या भागांत आसा. दुसरो भाग ताणें आल्फ्रेड रोजाक भेटयलो आनी तातूंत जॉन गोमिस कोकोय, रोज फन्स, कारासिओल दे सोजा असल्या वजनादीक व्यक्तींनी बरयलेले लेख छापून हाडल्या. ह्या भागांत बोनाव्हेंतुरान आपलो आनी आल्फ्रेड रोजाचे खास इश्टागोटीचेर उल्लेख करून बरयलेलो लेख आसा. हातूंत आल्फ्रेड रोजाची गाजलोलीं कांतारांय छापून हाडल्या. ह्या पुस्तकाच्या तिसऱ्या भागांत बोनाव्हेंतूर बाबान वस्तुमते संगिताचो प्रवेश गोंयांत कसो जालो ताचेर भार घातला.
ह्या भागांत फादर मॉरेन दे सोज, फादर पिटर कार्दोज आनी ऑर्लांद वाज असल्या संगीत तज्ञांनी बरयलेले लेख आसात. चवथ्या भागान ताणें केलोल्या सोद वावरां सुमार 90 सरोन गेलोल्या आनी जिव्या आसलोल्या संगीतकारांची बारीकसाणेन म्हायती दिल्या. 5व्या भागांत बोनावेंतुरान जेराल संगीताची म्हायती दिल्या आनी त्या भायर शेवटाक ताणें आपणें बरयल्लें तूं खंय तरी चुकता हें एकांकी नाटकुलें छापून हाडलां. 2006 वर्सान बोनावेंतुराची जानिया सॅली ही सस्पेन्स कादंबरी उजवाडाक आयली. ही कादंबरी ओमोर प्रकाशन कांदोली बार्देस गोवा हांणी प्रकाशीत केली. ह्या उपरांत 2009 वर्सांत बोनावेंतूर बाबान गुपी नांवाचें एक भुरग्यांच्या काणयेचें अणकार केलोलें पुस्तक उजवाडा आयलें. 2013 वर्सांत सांकोळ नांवाची एक ताची भोव म्हत्वाची कादंबरी उजवाडाक आयली. ही कादंबरी ताच्या आदल्या कादंबरी असली सस्पेन्स न्हय, ही जावन आसा एक काल्पनीक कादंबरी, पूण हातूंत बोनावेंतूर बाबाचो गोंयच्या क्रिस्ती काजारांच्या परंपरेचो खोलायेन केलोलो सोदवार दिसून येता. हे कादंबरीचो विली गॉयसान केल्लो इंग्लीश भाशेन अणकार आसा. तातूंत डॉक्टर इजाबेल वाज हिणें प्रस्तावान बरयल्ल्या तातूंत तिणें ही एक डॉक्यू नॉवेल म्हूण पाचवलेली आसा. इंग्लीश भाशेन अणकार आसा ताचें नांव जावन आसा फॉरएवर योर्स आनी खऱ्यांनीच ही काल्पनीक पासून जाली जाल्यार बोनावेंतुरा गोंयच्या क्रिस्ती काजारांचेर आनी परंपरेचेर भोव खोल वावर करून बरयल्या. तातूंत काजारांचें संगीत, वेर्स, जेवणां, माटो आनी जायत्यो खास काजारा वेळार परंपरीक वस्तू करतात ताचेर बारीकसाणेन म्हायती दिल्या. हे कादंबरी बरोबर एक CD जुडलेली आसा जातूंत काजारां सुमयार गायिल्ल्यो जोती आनी वेर्स आसात. बोनावेंतूर दे पियेत्रोक जनरल नॉलेज खूब आवडटाली आनी ताणें जायत्या तरेची म्हायती एकठांय करून दवरलेली ती ताणें कोंकणींत अणकारून जाणवायेची जोर हें पुस्तक 2018 वर्सांत उजवाडाक हाडलें. हें सगळें करता आसतना बोनावेंतूर दे पियेत्रो आपलें आत्मचरित्र, आपली जिवीत कथा, ऑटोबायोग्राफी बरोवपाच्या कामांत गुंतलोलो आसलो. जुलयाच्या 14 तारखेर 2019 वर्सांत ताका 80 वर्सां भरतालीं आनी आपल्या 80व्या जल्म दिसा ती आपूण उजवाडायतलो म्हूण ताचो मोख आसलो. आनी खऱ्यांनीच हो मोख ताणें सांबाळ्ळो आनी वाटलेच्या आवाजान म्हजी जिवीत कथा ह्या नांवान 400 पानां वयर आसलोलें पुस्तक ताणें तयार केलें. ताणें तें आपल्या हातांनी घेतलें आनी पळयलें, पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली. जुलयाचे 6 तारखेर म्हणल्यार ताच्या 80व्या जल्म दिसाक 8 दीस आसा म्हटल्यार देवान ताका आपोवन गेलो. ही जिवीत कथा जी दालगाद कोंकणी अकादमीन प्रकाशीत केली ती ताच्या 80व्या जल्माच्या दिसा व्हडा दबाज्यान उजवाड आयली. एका व्यक्तीचें जिवीत कशें आसोंक जाता, तातूंत कितले कोश्ट दोग आसोंक शकता आनी ती व्यक्ती कशे तरेन ते कोश्ट तांडूंक शकता, तसलें भोव उंचल्या दर्ज्याचें बरोवपांतल्यान हे जिवीत कथेंतल्यान वाचूंक मेळटा. आयच्या तरणाट्यांनी ही जिवीत कथा वाचची अशें म्हाका दिसता. ही जिवीत कथा कोंकणीची शीम पार करून ती इंग्लीश भाशेन अणकारून प्रकाशीत करपाची गरज आसा. एक संगीतकार कसो बोनावेंतूर दे पियेत्रो एक गुणेस्त संगीतकारूय जावन गेलो. तो एक बऱ्यांतलो बरो टेनर सॅक्सोफोन वाजोवपी आसलो. ताचो पाय संगीतकार आसलो जाका सगळो लोक जुआंव मिस्तीर म्हणटालो कित्याक तो भुरग्यांक संगीत शिकयतालो. बोनावेंतुराचे दोगूय पुतूय संगीतकार जाले आनी बोनावेंतुरान आपल्या दोगांय पुतां सांगाता द पियेत्रोस ह्या नांवान
आपलो स्वताचो पंगड घडोवन हाडलो आनी तांणी खूब नामनां जोडली. जिवितांत कोश्ट दोग्ध हांव ताका जायते फावटी पोरशी मेळोवन ताचे लागीं उलयतालो. तेन्ना तो आपणे सोंसलोल्या कोश्टांची खूब खबर सांगतालो. म्हणटालो, सरस्वती येवन घरांत भितर सरली पूण लक्ष्मी मात्र केन्नाच घरा लागीं येवंक ना. गुणांनी बोनाव्हेंतूर दी पियेत्रो खूब गिरेस्त आसलो पूण आर्थीक गिरेस्तकाय ताचे कडसून सदांच पयस रावली. ताणें कोंकणीची थाव नासलोल्या प्रमाणान सेवा केल्या आनी तातूंतल्यान ताका साबार इश्ट फावो जाले जे ताच्या आदाराक पावले. जायतीं नामणांय ताका फावो जालीं. बोनाव्हेंतूर दी पियेत्रोक जायते पुरस्कार लाभले. तातूंतले कांय म्हत्वाचे जावन आसले ते कोंकणी भाशा मंडल पुरस्कार 1972, कला अकादेमी साहित्य पुरस्कार 1974, कोंकणी भाशा मंडल पुरस्कार 1977, कला अकादेमी साहित्य पुरस्कार 1987, थॉमस स्टीफन केंद्राचो आंतोनियो पेरेरा कोंकणी पुरस्कार 2004, कोंकणी हेरिटेज कुवेट भोवमान 2005, वावराड्याचो इश्ट सातोड्याचो स्पेशल रायटर पुरस्कार 2007, दालगाद कोंकणी अकादेमीचो जिवीतभर कोंकणीची सेवा पुरस्कार 2007, गोंयच्या सरकाराचो स्टेट कल्चरल अवॉर्ड 2007, फादर आग्नेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स हाचो नॅशनल पीस अवॉर्ड फॉर प्रोमोटींग पीस थ्रू लिटरेचर 2018 वर्सान. हाच्या भायर ताका साबार आनीक पुरस्कार आनी भोवमान लाभल्यात. बोनाव्हेंतूर दी पियेत्रो जावन गेलो एक भोव म्हत्वाचो कोंकणी साहित्यीक जाचो वावर जावन आसा सासणाक तोखता तसलो आनी फुडाराक येवपाचे साहित्यकार आसात तांकां तो एक अखोंड नमुनो. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.